Start. The precautionary dose, or also called as booster dose, for 18 and above, म्हणजे 18 वर्षाच्या वयर till 60, because 60 पर्यंत आता चालू आशिल्लें. गव्हर्मेंट हॅज इश्यूड अ ऑर्डर, पण अजून पर्यंत आमकां ऑफिशियल ऑर्डर जरी मेळूना, पण बाय आय थिंक बाय आफ्टरनून आमकां ऑफिशियल ऑर्डर येतली, बिकॉज इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रायवेट सेक्टर, नॉट इन द गव्हर्मेंट सेक्टर, फॉर ऑल दोज हू आर अबाव 18 till 60. तांकां आमच्या प्रायवेट सेक्टरान अवेलेबल आसतलें कोवॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. बाय इव्हिनिंग वी वील ऑफिशियली इश्यू अ प्रेस नोट, किंवा आमी सोशल मिडियाचेर घालतले की ते फालच्यान सुरू जातलें. फक्त टायमींग कितें आसतलें आनी कॉस्ट कितें आसतली पळय, कॉस्ट वील डिफर मातशीशी, कित्याक अजून पर्यंत कोवॅक्सिनची कॉस्ट कितें आसतली ती गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करूंक ना. सो दॅट कॉस्ट ऑल्सो वील कम बाय इव्हिनिंग. सो आमकां एक सांगूंक मेळटलें सारकें. दीस वील बी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दोज पीपल, स्पेशली जो कोण भायर वचपाचो आसा ताका बुस्टर सद्याक कंपल्सरी आसा. म्हणजे कामाक बिमांक जे किंवा शिकपाक सुद्दां भुरगे भायर वता तांकां बुस्टर इज अ कंपल्सरी इन सम कंट्रीज. सो इट वील बी इम्पॉर्टंट फॉर देम. आनी प्लस एक जाणट्यांक बिणट्यांक इवन सिनियर सिटीजन ताका कितें प्रॉब्लेम आहा तांणी बुस्टर घेवप सामकें गरजेचें आसा. सो इट इज अवेलेबल वील बी ओनली इन द प्रायवेट सेक्टर. गव्हर्मेंट सेक्टरान आमी हांगा ओनली अबाउट 60 म्हणून. सो ओनली थिंग बाय इव्हिनिंग वी वील इश्यू द गायडलायन. इट वील बी अवेलेबल फ्रॉम टुमॉरो इन अवर हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटलान फालच्यान आमी चालू करतले. फक्त कशें चालू करतले, तांणी पयलीं येवचें पडटलें, कोविन पोर्टलाचेर वचचें पडटलें, काय ते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. बाय इव्हिनिंग तक सगळें सारकें ऑफिशियल जशी ऑर्डर आयली की आमी ते पोटी जावन सोशल मिडिया. 60 प्लस आशिल्ले पळय न्ही, रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो. इट वॉज रिस्पॉन्स इनिशियली वॉज गूड, पूण तरी जितको आमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्लें तितको येवंक ना. इवन आमचे हेल्थ केअर वर्कर लॉट ऑफ पीपल हॅव नॉट टेकन. थोडे जाणटेले आहा तांणी मात खूब जाणांनी घेतले, जांकां कोमॉर्बिडिटीज आशिल्ले तांणी मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव टेकन. म्हणजे तांकां खरीच गरज आहा तांणी घेतलेले आहा सगळ्यांनी. फ्रंटलायन वर्कर्सांनी सुद्दां खूब कमी घेतलेले आसा. पण आय होप दॅट बिकॉज इट इज 18+ to 60 इज अ ह्यूज नंबर आसा. सो सुरवातीक तरी मातशीशी गर्दी आसतली, मागीर हळू ते कमी जावंक शकता. सो एज एंड वेन रिक्वायर्ड वी वील डिक्लेअर बाबा कशें टायमींग आसतलें ते. सांचे पर्यंत आय थिंक वी वील इश्यू अ प्रॉपर गायडलायन्स ऑन दीस.